ज्येष्ठ नागरिकांचो तांच्या स्वताच्या भुरग्यांकडल्यान जावपी छळ वा त्रासा खातीर हेर नागरीक आतां कायदेशीर कारवाय करपाक शकता, अशी म्हायती ज्येष्ठ पत्रकार अनिल सोडनकारान दिली। ह्या विशीं आदीत म्हायती दितना मेंटेनन्स अँड वेलफेअर सिनियर सिटीजन्स अँड पेरंट्स ॲक्ट 2007 ह्या कायद्या खाला ते कागाळ नोंद करपाक शकता, अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। तशेंच ज्येष्ठ नागरिकांक भुरग्यांनी सोडून दिल्यार संबंधीत फोरम कडेन संपर्क साधूं येता आनी मजत घेवं येता। देखून पीडित नागरिकांनी ह्या कायद्याचो लाव घेवचो, अशें सोडनकारान सांगलें। एक सिनियर सिटीजनाच्या हाका लागून मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ सिनियर सिटीजन अँड पेरंट्स ॲक्ट 2007 हो एक कायदो काडिल्लो आसा। ह्या कायद्याच्या अंडर सिनियर सिटीजनांक खूब फायदो जाता। तेणी प्रत्येकानी ह्या कायद्याचेर हें करपाक जाय आनी आपली जो छळ जाता, भुरग्यां कडल्यान छळ जाता आनी भुरगे आपले कोण पळयनात तांकां ह्या सरकार म्हणजे जेंचे कडेन भुरग्यां कडल्यान तांकां एक मेंटेनन्स देखभाल खर्च म्हणून तांकां मेळपाची शक्यता आसा, मेळपाक शकता तांकां। आनी ताका लागून हे आमचे सिनियर सिटीजन जे कोण आसात तांकां जर त्रास जातात आपल्या भुरग्यां कडल्यान आनी हेंचे कडल्यान, जाल्यार तेणी आमच्या फोरमा कडेन तेणी अवश्य येवचें। आमी मागीर तेंचे कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तांचो क्लेम तांकां घालून दितात आनी तेजेर मागीर ते डेप्युटी कलेक्टराचो जो प्रिजायडींग ऑफिसर आसा मेंटेनन्स ट्रिब्युनलाचो तो निकाल आपलो दिता। हेतून आनी एक फायदो आसा, म्हणजे तेजी जी हेर्स आसात सगळी घरची जी दावेदार आसात ती सगळी तेंची इन्क्लूड जाल्ली आसात। केवळ पूत आनी सून अशी हें ना, तर बाकीची जी कोण तेंची रिलेटिव्ज आसा, जावय आसा, धुवो आसा, तांकां सुद्दां ह्या हितून घातलेले आसा आनी तेंचे कडल्यान सुद्दां तांकां मेंटेनन्स हे क्लेम तांकां मेळूंक शकतात।